हांव S.R. Patil, President of the Marmua Board of Pensioner Association. आम्ही प्रोटेस्ट नोटीस 23/12/25 चेअरपर्सन ऑफ द MPD मार्मुगा पोर्ट ऑथॉरिटीक दिल्ली. आम्ही प्रोटेस्ट करता ते एजेंडाक स दिल्ले. हाजे एक एजेंडा म्हणटा तो क्लोज डावन हॉस्पिटलाचेर ताणें आमकां आन्सर दिला. तो ते आन्सर आमी कन्विन्स जावंक ना. कित्याक सांग, ते केन्नाय इनडायरेक्टली करपाक शकता म्हणून. आनी दुसरें म्हणटा कितें आहा, जर तो PPA मॉडेल करता बाकीच्या पोर्टा भाशेन जाल्यार बाकीच्या पोर्टांनी एम्प्लॉयसाचेर पेन्शनरांचे ग्रूप इन्शुरन्स थंयसर लावंक ना. तो लावच्यो न्हू म्हणून आमी सांगलां MPD. आतां आयटम नंबर 2, पेमेंट ऑफ द एरिया. एरियसाचे सेकंड फॉर्म्युला म्हणजे मॅथॉलॉजी म्हणटा ताका, ती आमी 26 मागलेली. पूण कांय कारणां म्हणून म्हणजे तांकां काम चड वाडल्या कारणान आनी स्टाफ कमी आसल्या कारणान आमी तरी तांकां भरपूर टायम दिलो. आनी डेप्युटी चेअरमॅनान आमकां एश्युरन्स दिले आनी सेक्रेटरीनूय एश्युरन्स दिले ह्या नोटिसीचेर की आपूण तुमकां फेब्रुवारी ताणें कन्फर्म केलें FA कडेन आनी डेप्युटी चेअरमॅनानूय कन्फर्म केलें FA कडेन. पूण आयज पर्यंत फेब्रुवारी गेलो, आतां मार्च येयलो. आतां सांगता तो डेप्युटी चेअरमॅन म्हाका आमकां नेक्स्ट फायनान्शियल इयर. नंबर 3, मेडिकल बेनिफीट MPD एम्प्लॉयज प्रायर टू 2075. हांगा कितें आहा, एक मेडिकल बेनिफिटाची 2009 एक ऑर्डर येयल्ली आहा BC. थंय कांय अमेंडमेंटाची गरज ना, कांय ना. खाली मेडिकल बोर्डाचें एप्रुवल घेवपाचें आनी मेडिकल बेनिफीट कोणाक ना तांकां इम्प्लिमेंट करपाचें. तशें बाकीच्या बोर्डांनी केलां, लायक मुंबय पोर्ट मेडिकल स्कीम केला 2010. तेन्ना सगळ्यांक मेडिकल बेनिफीट दिल्या कोणाक मेळना आसलें. आतां हांगा कावंटींग 50% LR म्हणजे पयलीं एक्स्ट्रा लेबर रिक्विजिशन घेताले आनी अदर वर्ड्स कॅज्युअल सर्वीस. ह्या लोकांनी सर्वीस रेंडर केल्ली आहा. कोणें 2 वर्सां केल्ली आहा, कोणें 3 वर्सां केल्ली आहा. आनी स्पेशली जे लोक हेमोस्पीड काम केल्ले आहा थंय आमचो एग्रीमेंट आहा 1981 एग्रीमेंट आहा. त्या एग्रीमेंटाचेर आयटम नंबर सिरियल नंबर 11 म्हटलेलें आहा की दोज हू आर अलाउड आफ्टर कंप्लिटेशन ऑफ 3 years सर्वीस दे गिवन रेग्युलर एम्प्लॉयमेंट आनी तांकां ते भाशेन रेग्युलर एम्प्लॉयमेंट दिला. तर तांची डॉक्युमेंटाची गरज ना. दॅट दे कॅन रिलाय ऑन दॅट एग्रीमेंट. तेंच्यांनी ते 1981चो एग्रीमेंट पळोवपाक शकता आनी दिला आमी मॅनेजमेंटाक. ते आदाराचेर तेंच्यांनी दिवपाचें. तेंच्या डॉक्युमेंटाची गरज ना. आतां हांगा 2 आनीक केसी दिल्ली आमी सारकी कंप्लीट एज पर सर्क्युलर दिगंबर तेंडुलकर आनी मनोहर रामा विदाउट ब्रेक इन सर्वीस. ते केसी आतां परत सेव्हिंग लायला आमकां रिप्लाय केला त्या आनी तेवूय हांव मागता मॅनेजमेंटा कडेन ते कन्सिडर करच्यो म्हणून जाता इतले बेगीन. 5 सिलिंडराचेर हांगा इतली वर्सां केन्ना तशें जावंक ना की हे फर्स्ट टायम हिस्ट्री. आनी म्हाका व्हडलो आमचो पेन्शनरांचो आनी फॅमिली पेन्शनरांचो इन्सल्ट जाला. तांकां 6 पेजीस दिल्या आनी आमकां 1 पेज दिल्या. अशें खंयच्याच पोर्टान जावंक ना. मेजर पोर्टान ही हिस्ट्री आमच्या मार्मुगा पोर्टान. ही अशें जावचें न्हू हेच्या फुडें म्हणून आमी तांकां लेटरूय बरयल्लें. आतां फूल रिम्बर्समेंट आयटम नंबर 6, फूल रिम्बर्समेंट मेडिकल बील एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. हांगा आतां इतलीं वर्सां जालीं CGS रेट दिता. पूण आमी गवर्न बाय कोर्ट रेग्युलेशन गवर्न करता. ताका लागून आमी वी आर नॉट सेंट्रल गव्हर्मेंट एम्प्लॉई. देयरफॉर इवन CGS रेट सुद्दां सुप्रीम कोर्टान कितें म्हणल्यार CGS रेट दिवचे न्हू. एक्चुअल ताका ट्रिटमेंट बॉन्ड केला आनी तें एक्चुअल एक्सपेंडिचर केला इतली मेडिकल बील फारीक करचें म्हणून तो जजमेंट आहा. आनी तो जजमेंट आमी MPDक दिला लास्ट. पूण त्या जजमेंटाचेर तेंचे सायडन उलयला. दे आर गोईंग टू रिस्ट्रिक्ट म्हणटा ते आमी CGS रेटूच दितले. CGS रेट कितें मेळटा, तुवें समज 1000 रुपया मोडलो जाल्यार तुका 300 रुपया मेळटा. ताका लागून आमचे हेजेर स्ट्रॉंग प्रोटेस्ट आहा की आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज न्हू. नायदर वी आर नॉट गवर्न बाय CGS रेट. देयरफॉर आमकां सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट इम्प्लिमेंट करचो
ना करना जाल्यार आमी तेजेर फुडें कितें ते स्टेप घेतले आनी इतलें सांगून हांव दुसरें आतां मॅनेजमेंटाक आनी लास्ट अपील करता जर आमचे सेकंड एरियर्स समजा मेथोडॉलॉजी एरियर्स बिफोर 31 मार्च पयलीं तर मेळना जाल्यार आमी तो प्रोजेक्ट 20 तारखे नंतर केन्नाय आमी करतले इन फ्रंट ऑफ द एमपीडी हॉस्पिटल तेजे मॅनेजमेंटान आमकां रिप्लाय केला की आमची अजून पर्यंत हें ना प्रायवेटायजेशन करपाचें आनी आमी सांगला जर PPP मॉडेल केले बाकीच्या पोर्टा भाशेन जाल्यार तुवें आमचे ग्रूप मेडिकल इन्शुरन्स लावपाचे ना आमकां लागूंक जायना आमचो 1 रुपया आमचेर लागूंक जाय काम केला विरोध इन टेंटेटिव 30,000 मिनिमम मॅक्झिमम मे बी एज पर देअर एज पेन्शनरांक इतलो अमावंट एमपीटीक नाल्यार वर्सांसून एकदा पेन्शनांसून कट करतात नाल्यार इन्स्टॉलमेंटाची डिसिजन तो आमचो 30 तारखेक आमी प्रोटेस्ट दाखोवपाक सोदता ताका लागून आमकां तेंच्यांनी रस्त्यार हाडल्या आमची इच्छा नासली आमकां रस्त्यार येवपाची पूण मॅनेजमेंटान फोर्सफुली आमचें कांयच आयकना म्हणून आयज आमचो तरी एरियस फारीक केल्ले आतां परत एकदां तांकां मॅनेजमेंटाक अपील करता एरियस सडसडीत तेंच्यांनी ह्या म्हयन्याक आमकां फारीक करचे हे 50% येयला कॅज्युअल बेनिफीट तेंचे दिवचे 2 आयटम जाले तिसरे कॅलेंडर आमकां ते 1 पेज दिवन जो इन्स्टॉल केला ते आमकां 6 पेजीस दिवचे हे 2-3 इश्यू तरी आउट ऑफ 6 इश्यू हे 3 इश्यू तर तेणी जाता बेगीन ह्या बाय एंड ऑफ दीस मंथ करचे ना जाल्यार आमी हेजिटेशनूच न्हू फॉलोड बाय हंगर स्ट्रायक आमची वचपाची तयारी आहा